वास्को सप्ताची फेरी मंगळाराच्यान निमणी सुरू जाली। स्टॉल वाटपाविशीं बरोच घुसपागोंदळ जाल्ल्यान अंदू पयले 2 दीस फेरी चालू जावंक नाशिल्ली। पयली येता ताका पयली ह्या तत्वाचेर स्टॉल्स दिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। बोगस लायसनां घेवपी फेरीवाल्यांची नांवां रद्द केल्ल्यान केस्तांवां सोंपलीं आनी फेरी चालू जाली। वास्को सप्ता फेरयेन स्टॉल्स दिवपा संबंधान जाल्लो बोवाळ सोपून निमणी फेरी सुरू जाली। बोगस नांवान स्टॉल्स घेवपी लोकांची लायसनां रद्द केल्यात अशें नगरसेवक कृष्णा साळकरान सांगलें। जे बोगस कोण आसा आमकां अशें लक्षांत आयलें की खुबशे स्टॉलांनी आमचे लोकांनी घेवन दवरल्या आनी ती एक तर प्रिमियमाक विकपा खातीर केल्या नाजाल्यार कित्या खातीर केल्या खबर ना, पूण तांचो थंय धंदो लागनाशिल्लो म्हणून आमी ती एक्सरसायज केली की कोण खरोच विकता शॉप ताचेर आळो घालपाची गरज आशिल्ली आनी आमचे इन्स्पेक्टराक धाडून प्रत्येक दुकानांनी आमी चॅक केली कोण खरोच धंदेवाईक आसा, कोण खरो धंदो करपा आयला आनी कोण शॉपां विकता आनी तशें पळोवन आमी खुबशे लिस्ट काडले आनी तशें तांकां आमी तांचे लायसन्सीस रिवोक करून दुसरे जे खरेच गरजुवंत आशिल्ले तांकां जाय आशिल्ले थंय आमी दिल्या आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सप्ता आज सुरू जाला म्हणजे फेरी सप्ता तर कालूच सुरू जालो पूण फेरी काल रातच्यान सुरू जाली। सप्ताची फेरी निमणी चालू जाली म्हूण फेरीवाल्यांनी खोस उक्तायली। हमारे जो काउंसिलर थे उन लोगों ने हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और अब हम सभी व्यापारी मिल के एक साथ बैठे हुए हैं, किसी में विवाद नहीं है। 2 दीस जावन लेट जाले पूण सप्ताक चालू जालो। आमी खूब बरे भाशेन आतां सप्ताक लायता कित्याक आमी ज्या आमच्या लायसनाचेर आहा थंयूच बसतले सगळे जाण आनी ज्या जाग्यार कोण बसना त्या जाग्यार तो जागो आमकां अलॉट करचो, कोणाक खंय गिरायक जायना ताणें त्या जाग्यार अलॉट करचो ताका नेव्या जाग्यार आनी आमी अशें रिक्वेस्ट करून आमकां ते आतां कोण बसना ते लायसन कॅन्सल करून दुसऱ्या नेव्या लोकांक दितात आनी आमी हो धंदो करता आनी सप्ताक बरे भाशेन जाता। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब। केंद्रान भाजपा वा एनडीएचे सरकार आयल्यार गोंयचे मायनिंग सुरू जावंक वेळ लागचो ना। एनडीएचे सरकाराक सुप्रीम कोर्ट सीईसी सारकेले कोण लागचे नात। राखीव म्हूण अधिसूचित केल्ली गोंयची अभयारण्याय जाय जाल्यार रद्द करूं येतात। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार ही जाहीर गर्जना करून मेकळो जाला। दारबांदोड्या आरटीओ कचेऱ्याचे उक्तावण सुवाळ्यान तो उलयतालो। लोकांक सोपे पडचे म्हूण धारबांदोड्या आरटीओ कचेरी उगडल्या। पालवी येरादारी संचालकाचे हे कचेऱ्याचे उक्तावण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकरान केले। ते सुवाळ्याक सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकर उलयलो। सध्याचे मायनिंग बंदीचेर ताची उतरां आयकात। जर तर केंद्राक जर समज जर सरकार जर बीजेपीचे येयलें जावं एनडीएचे येयलें जाल्यार ते मागीर ते सीईसी आसो नाजाल्यार ते आनी कोण कसले कोर्टाची ऑर्डर आसो कितेंय आसो ती लोकांक जाय ते करपाची कापासतात ह्या गोंय सरकार युतीचे गोंय सरकार आसा त्या सरकारा कडेन आसा। हांव आतां सांगता तुमकां फाल्यां जर केंद्राक एनडीएचे सरकार येयलें जायत रट्टा हांगा वायल्ड लायफ जालें, वायल्ड लायफाचे हे प्रॉब्लेम जाले, वायल्ड लायफ डिनोटिफाय करपाक जाता। वायल्ड लायफ पयलीं जाल्लें पयले आमचे लोक रावताले नंदरान गांव आसा नंदरान गांवचे भायर काडले लोक पयलीं रावताले वायल्ड लायफ करता आसतना हांगसर लोक आसा काय कितें गांव आसा काय कितें हेचो विचार करनासतना दिल्ली बसून वायल्ड लायफ डिक्लेअर केला। गांवकार म्हणटा हे परिस्थितीक हांगासरले सरकार जबाबदार ना। उलयता आमगे सगळे लिडर आसा ते कितें म्हणून की मायनिंग ह्या सरकारान बंद केलें म्हणून। हांव ठामपणे सांगू शकता ह्या सरकारान मायनिंग बंद करूं ना म्हणून। ह्या सरकारान जर तर मायनिंग बंद केलें जाल्यार ते चालू करपाक 5 मिनटां सुद्दां आमी वळखी रावचे ना। हेची जाणीव दवरपाक जाय। त्या खातीर कोणी समज जर तुमकां सांगलें की ते गोंय सरकारान मायनिंग बंद केला जाल्यार ही फट गजाल। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। एअरटेलान पुरस्कृत केल्ल्या गोवा प्रोफेशनल लिगांतल्यान उदेंत्या फुटबॉल खेळगड्यांक उर्बा मेळटली असो विश्वास एअरटेलाचो सीईओ अशोक गणपतीन उक्तायला। एअरटेलान अंदू गोंय फुटबॉल संघटनेच्या वेगवेगळ्या सर्तींकूय पुरस्कृत करपाचें थारायला तशेंच रोख इनामाय दवरल्यात। गोंय फुटबॉल संघटनेच्या प्रो लीग सर्ती खातीर एअरटेला कडेन पुरस्कर्ते म्हूण करार केला। फुटबॉलाक तेंको दिवन तरणाट्यांक उर्बा दितना खोशी जाता अशें एअरटेलाचे गोंय, महाराष्ट्र आनी गुजरात विभागाचे सीईओ अशोक गणपती म्हणटा। Compared to any other state, as I said, Goa, I mean, football is a bit of a religion here, like probably a few other states in India, and you have the best talent. What are we really looking at through this association is to really create a platform for the youth to showcase their ability and through that association from a brand point of view build and take forward our identity of youthfulness and dynamism. आंतरराष्ट्रीय खेळा मळार वावरपी प्रो कॅम इंटरनॅशनलान जीएफए खातीर
एअरटेल पुरस्कर्तो हाडला. गोंयान उदेंत्या खेळगड्यांक एअरटेलाच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींतल्यान उर्बा मेळटली अशें प्रोकॅमचो उपाध्यक्ष अजित रविचंद्रन म्हणटा. More importantly, we are actually incentivizing the lower division clubs as well. So, which means if a team from second division wins and moves on to the first division, there's actually a cash incentive, and so on and so forth for all the other divisions. So, if you win the first division and move on to the Pro League, there is a cash incentive. Youth League in the Goa Football Association will now be rebranded as the Airtel Rising Star under the especially for the under 16 categories. कळंगूटच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.